बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज भगवंत सांतिसेम त्रिंदादीचें फेस्त. भगवंत सांतिसेम त्रिंदादीक आमी मान करया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विविध त्यासां पासत आमी भक्तीपणी मागया. आज जन्म दिवस आचरशितात इम्मानुएल मतायस दुबई, ग्रेशियन रोड्रिगस बजपे, सिनोरा मोंतेरो बेंदुरू, फ्लेवी डिसोजा वालेन्सिया, डेसिल्ला डिसोजा सालेतूर, विनोद रोशन डिसोजा किन्निगोळी, मिलिसा आणि मनोरा कुटिनो पेरमनूरू, ॲझियल डिकुन्ना बजपे, फ्लोरिन प्रेसिल्ला डिसोजा बजपे. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात डायनी आनी शांती फुटाडो शिरवां, पॅट्रिक आनी विल्मा लेविस सस्तान हुवेट. तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमेतां आनी अद्भुतां अनुभव केल्ली. दैवीक रेतेर मंदिराच्या आराधनाद्वारे, मिसाच्या बलिदानाद्वारे, सकतस रेतेरेद्वारे आनी संगतस हांगासर जाल्ल्या विनवण्याच्या मागण्याद्वारे. विन्सेंट मार्टिस शंकरपुरा, रजितान काजितान डिसोजा काटीबळ्ळा, फ्लेवी डोरा डिसोजा अल्लिपादे, विशाल ॲरन डिसोजा अल्लिपादे, ग्रेगरी आनी ॲग्नेस मोंतेरो विक्रोली. आपले मागणें देवान आयकून तांच्या त्या सवानी देवान तांकां आशिर्वाद घाल्ल्या पासत एडवर्ड क्वाड्रस मँगलोरू, जॉय लोबो आनी कुटुंब अग्रार, क्रिस्तीन पिंटो मँगलोरू, रेनोला डिसोजा मियार पदाव, रेक्सॉन डिसोजा मियार पदाव, प्रमिळा अल्मेडा आनी शांती लेविस पाडुकोणे, अल्रिशा अल्रॉन अल्मेडा अजेकार. भगवंत त्रिंदादीच्या मानाक फुलकेरिया कल्याणपूर. भगवंत कुटुंबाच्या मानाक फिलिप फेर्नांडीस ताणें रेतेर बऱ्या तरान जावन जायतीं आशिर्वादां बेसांव रेतेर वेळा अनुभव केल्ल्या पासत पिटर आनी फातिमा डिसोजा मुंबय. नवे घराचें उक्तावण करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत रोशन मस्करेनस केळंबेट. देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिता डॉक्टर क्लेन आनी मेलिसा दांतीस किन्निगोळी. हांच्या सांगाता मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिवया. अर्घ आनी हुकलाप तुका सम्या जेजू, अर्घ आनी हुकलाप तुका सम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या सांवा पासत मागोवंक उलो दिला, तांच्या त्या सांवा पासत आमी मागया. प्रिया तावरो, गल्फांत एक बरें काम मेळच्या खातीर. एनी फेर्नांडीस, सांतांतोरींच्या मानाक बरी भलायकी लाभच्या पासत. क्रिस्तीन फेर्नांडीस, भगवंत त्रिंदादीच्या मानाक बरी भलायकी लाभच्या पासत. सीमा कोयेल्लो आनी तशेंच एग्जामांत बरें पास जावच्या पासत, बरें रिजल्ट येवच्या पासत. शार्लिन डिसोजा कासिया, सुनीता सिक्वेरा वालेन्सिया, सर कामां बऱ्या तरान वेळार जावच्या पासत. लॅन्सी डिसोजा मिरा रोड, सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत. कॅन्सर पिडा गुण जावच्या पासत. किमोथेरपी आनी रेडिएशन जाताना कुडींत बरी भलायकी आसच्या पासत. IELTS OET एग्जामांत पास जावच्या पासत. परगांवां पॉयंट करून वेताना सुरक्षीत पॉयंट जावच्या पासत. घराचें काम वेळार पंता पावच्या पासत. घर बांदलां, जायतें रीण आसा तें वेळार फारीक जावच्या पासत. जागो विकून वेच्या पासत आनी बरो ग्राहक मेळोन बरें मोल मेळच्या पासत. घरांत सगळें आसा, पुताचें सुनेचें घर जागो तांच्या नांवार करीचें म्हणून तांतले तांकां सुटका जावच्या पासत. एक भयण विशेश जावन मानसीक जाल्या, आपल्या बापायक भावाक वनयेक कुटुंबाच्या सगळ्यांक कश्ट दिता, तिची मानसीक पिडा गुण जावच्या पासत. तिणें मतीचो उजवाड जोड घेवच्या पासत. जाग्याच्या समस्या इत्यार जावच्या पासत. भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत. एक बरी सैरीक जावच्या पासत. वयपूत काजार जावंक आयकान या पात्र जावंक ताका तयाराय करिना. ताणें काजार जावंक तयाराय करच्या खातीर 8 वाट्यान गेल्ल्या चेडवान फाटीं कुटुंबाक फाटीं येवच्या पासत. ह्या सर त्या सांव पासत सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मलगणा पासत मागया. देवादीन काश्मीर आनी लुसी तावरो कालातूर, मार्क आनी एलिझा डिसोजा कालातूर, लुवीस आनी सेल्मा डिसोजा एनारपुरा, एलियास कार्मीन वालेरियन कार्डोजा, पावलिन रोड्रिगस 2nd डेथ एनिवर्सरी कारकळा, फिलोमिना क्रास्ता 12th डेथ एनिवर्सरी पडील, दुमगा आनी सबीना पेरमोदे, वनिता वाज
ಜೇಕಬ್ ಮಿರಾರೋಡು, ಆಂಟನಿ ಪಾಯಸ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ, ಸಿಸಿಲಿಯಾನಿ ಜೆರೋಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪೆರ್ಮುದೆ, ಸಂತಾನ್ ಸುವಾರೆಸ್ 26th डेथ एनिवर्सरी, वॉल्टर रोड्रिगस गरजेवंत आत्म्यांचा उडास करता, डायना डिसोजा सुरतकल कुटुंबात सरलेल्या समेस्तांचा उडास करता, ॲग्नेल सिंथिया डिसोजा कटपाडी, सालू आणि संतान नोरोना सिरसी, मार्सेलिन पिंटो बेलतंगडी, लुईस पियाद सल्डाना मुंबई, सेल्विन डिसोजा जुहू मुंबई, 21st डेथ एनिवर्सरी संदीप लोबो कारवार, संतान आणि अँटनी सुआरेस मुल्की, पीटर आणि फ्लोरा नोरोना काद्री, पॉल आणि कुटुंबात सरलेल्या समेस मलगाणाचा उडास करता, स्टेल्ला डिसोजा किरे, देवादीन जॉन डिसोजा कुंबळे, मेरी आणि लॉरेन्स नोरोना आत्तूर. ससनस विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस पावट तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेवन दीत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. वचून तूं सान बापा या मंदिराक आयल्या, स्तुती तुझी करूंक हांगा आमी जमल्या, प्रणाम करून उपकार आठोवन पेटयता मरगां पंडिता. वचून तूं सान बापा या मंदिराक आयल्या, स्तुती तुझी करूंक हांगा आमी जमल्या, प्रणाम करून उपकार आठोवन पेटयता मरगां पंडिता. जय जय बापा जय जय तुका, जय जय तुका जेजू क्रिस्ता, जय जय तुका पवित्र आत्म्या, जय जय तुका त्रिएक देवा. जय जय बापा जय जय तुका, जय जय तुका जेजू क्रिस्ता, जय जय तुका पवित्र आत्म्या, जय जय तुका त्रिएक देवा. स्नानान बापा नवें जिवीत दिले, क्रिस्ता या जगपणान भागीदारां केली, आमकांच मोडून तुका साक्ष दिवं, लालेवन मागता तुजें बेसांव. जय जय बापा जय जय तुका, जय जय तुका जेजू क्रिस्ता, जय जय तुका पवित्र आत्म्या, जय जय तुका त्रिएक देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेशू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र रितींत वांटो ते फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्ववेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांकवार बरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
मुजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. देवातून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वस्परा देवा सर्गीच्या राया सत्पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका धीन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा पवित्र आत्म्या उदेशी जेशू तुझ्या पुथा सवे तुझे आपणायल्ले भुरगी तुवे आमकां केल्याय. हे अमोलीक देणे हे संसारांत विश्वासीपणान सांभाळले उपरांत सरकार तुमचे महिमेवंत जिणेचे वांठेली जावंक आनी ससनाक तुमकां वाखणूक आमकां पावय. आमच्या सोमिया तुझ्या पुत्र जेशू क्रिस्ता वरवीं तू खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीय पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन लोकां लागीं उलोवन म्हळें, देवान पृथ्वेचेर मनशाक रचयल्ल्या दिसा तावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदीं सोंपलेल्या पुर्विल्ल्या काळाची सोदना कर. आकाशाची शेकानशेक सोदना कर आनी विचार, इतलें व्हडलें घडीत हाचे आदीं केदनापणी घडिल्लें आसा. खंयच्याय काळार असलीं उतरां कोणेय आयकल्लीं आसात. खंयच्या लोकान देवान उज्या मोदें तावन उलयल्लो वो ताळो तुमी आयकल्लो तसो आयकला आनी तो वाचून उरला. खंयच्या देवान परिक्षा खुनां अद्भुतां झुजां करून आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र अनेक राष्ट्रां मदें काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतलां. पूण हें सगळें सरीसपरा तुमच्या देवान तुमचे पसत इजिप्तान केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां.
देखून तुम्ही आज उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजान खंचया. सरेस्पोर जावन आसा देव, जसो वयर सरकार तसो सकला पृथ्वेर, आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. आज हांव तुमकां दिता ते कायदे आनी उपादेश पाळा, आनी तुमकां आनी तुमच्या संततेक बरें लाभतलें. आनी सरेस्पोर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुम्ही लांब काळ जेतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जे पर्जन देवान आपले दायस्कर दिसल्या ती खरीच भागी. जे परचे देवान आपले दायस्कर विसल्या ती खरीच भागी. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरे, सगळी ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता, ताच्या विश्वासी मगा संसार सगळो भरला. जे परचे देवान आपले दायस्कर विसल्या ती खरीच भागी. सर्वेस्परा आपल्या उतरान मळा भ्रसला, आपल्या तोंडाच्या श्वासान अंतराळाची रचना ताणे केल्या. आपल्या एका सूत्रान ताणे सगळे रचला, आनी आपल्या फर्मानान सगळे उबे केला. जे परचे देवान आपले दायस्कर विसल्या ती खरीच भागी. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयाभक्ती असलेल्यांचे, आपल्या विश्वासी मगाचे बरबस्तऱ्यांचे, तोच तांकां फर्मान निवार, तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाडयता. जे परचे देवान आपले दायस्कर विसल्या ती खरीच भागी. जे परचे देवान आपले दायस्कर विसल्या ती खरीच भागी. सा पावलोन रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळेलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाभरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बागार तो तुमकां देवाचीं भुरगीं करता, आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारीशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारेसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्ता सवे देवाच्या दायजाचे 6 वारेसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेची आमी वांटेली जावंक पावतल्या. देवाचे उतार. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
आसा जो आसलोलो जो आसतलो त्या देवा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे असो मातेवा फरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. इक्राशीस गलिल्याक गेले आणि जेजून तांकां मेळोंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. जेजूक पळयतस शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तोवळ पर्यंत वचोंक नातुरलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी सोमेस्त परजांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचे उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या न्हू, आज आमी भोव पवित्र त्रित्वेची दाबाजीक परब आचरण करना आसां. द होली ट्रिनिटी. एक देव तेक जण, देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. खंयचेय मागणे आमी सुरू करच्या पयलें ह्या मिसाचें बलिदान सुरू करता आसतना ह्या कुमसाराक गेल्ले वेदाळा याजक आमकां आपसुलूसांव दिता आसतना ह्या आमी पवित्र स्थान घेता आसतना आमी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी मागोवन देवाची आशिर्वादां जोन घेता. होय की नाही? देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो तेगी जण निरंतरी मोगाच्या न्हू आमच्या साल्वासांवा पासत, आमच्या सोडवणे पासत, आमकां बाचावी हाडच्या पासत वावर करतात. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप, पाप्पा न्ही गे? तो जावन आसा आमचो मोगाळ पाप्पा. आनी ताणें आमकां सर्वांक ताची भुरगीं जावन विंचून काडल्यान. हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. देवान इस्रायल परजेक आपणाची परजा म्हणून विंचून काडलें आनी तांकां बेसांवांनी भरलें. आनी तांणी ताचो मोग सगळ्या मनशा कुळांतय प्रसार करी जाय म्हणून तांकां नेमक केलें. आनी तांचेर ताणें दराळ आशिर्वादां वतलीं. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप. देव बाप, देव पूत आनी पवित्र आत्मो तेगी जण मोगाच्या बांदांत एकवटल्यात. मोगा शिवाय तांकां कितेंच करूंक कळना. मोग मात ते दिवंक शकतात. निरंतरी तांचो मोग ते आपल्या मनशा कुळांतय आनी सगळ्या सृश्टेंतय ते उसारनच आसात.
आनी देव जेजू देवाचो एकलोच पूत ह्या संवसारांत आयलो. जुआंचो वांजेल तिसरो अध्याय 16 हांगासर आमी कितें वाचता देवान मनशाचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडून दिलो. कित्या पासत मनशा कुळाची न्यायनीती करच्या पासत न्हय, बागार मनशा कुळाक सुटका हाडच्या पासत, बाचावी हाडच्या पासत, साल्वासांव हाडच्या पासत, बरेपण हाडच्या पासत, सर्गा राजावेची वाट दाखोवच्या पासत देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. मोगाच्या न्हू देवबाब देवपूत आनी देव पवित्रत्मो तेगी जण एक देव आमच्या साल्वासांवा पासत निरंतरी वावर करतात आनी आमी सर्वांनी माया मोगान जिये जय, एकवटान जिये जय, दादोसकायान जिये जय, तृप्तेच्या मनोभावान जिये जय म्हणून ते निरंतरी अपेक्षितात. बापायचें मिसांव जावन आसा तो विश्वासी जावन आसा. जांकां ताणें विसलां तांचे थंय तो सदांच विश्वासी जावन रावता. आमी ताका सांडून गेल्यारय तो आमकां केदींच सांडिना. आमचे जावन तो पयस सरना. जावंक पुरो आमकांच भोगता जेदो आमी आमच्या पातकाक वळख जाता, पातकांत जी येता ते दाळ आमकां भोगता. देव आमकां सांडून गेला पूण देव केदींच आमकां सांडून वचना. आनी त्याच पासून ताणें आपल्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो. आमी देवाचो मोग कसो अणभव करयेत आनी त्या मोगाक कशें आमी स्पंदन करयेत दोनी संगती जेजू आमकां दाखोवन दिता. देवाचो मोग आमी कसो स्विकार करयेत आनी त्या मोगाक सूक्त रितीन कशें आमी स्पंदन करयेत हे दोनी संगती संवसारांत आयिल्लो देवाचो एकलोच पूत जेजू आमकां दाखोवन दिता. आनी पवित्र आत्मो कितें करता? पवित्र आत्मो आमकां देवाची भुरगीं करता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. वय आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें पवित्र आत्मो आमकां आमच्या पातकाच्या गुलामपणांतावन सुटका दिता. मात्र न्हय देवाक आब्बा बापा म्हणून उलो करचें भाग तो आमकां फावो करता. कशें आमी मागचें म्हणलें तोच आमकां कळीत करता. तर मोगाचें न्हू आमी ह्या त्रिएक देवा थंय मोगान जतनायेन आमचो संबंद आसा करूंक आसा. आनी त्या संबंदांत सडीत आनी सडीत मापान आमी वाडावळ जोडूंक आसा. त्रिएक देव आमच्या सल्वासां पासत हांवें जायते पटी सांगलें आमच्या सल्वासां पासत आमच्या बरेपणा पासत आमी उदार जाय जय आमी दादोसकायान जे म्हणले पासत ते वावुरतात आसतना ताची भुरगीं जावन आसल्या आमी त्याच रितीन स्पंदन करन ताच्या मोगांत जिये जय म्हणून देव आमकां उलो दिता. मोगाचें न्हू देव जावन आसा एक मोगाचो संबंद. जर तर देव बाप देवपूत आनी देव पवित्र आत्मो एका मोगाच्या संबंदांत निरंतरी जियेतात आनी वावर करतात तर ताची भुरगीं जावन आसल्या आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायांत आमच्या इगर्जेंत आमच्या शेस संबारा आमच्या वाड्यांत मोगाच्या संबंदांत जिये जय. सोडदोडीच्या मनोभावान आमी जिये जय. एकामेकाक बोगसून आमी जिये जय. हरेकलीं देवाची भुरगीं म्हणलें वळखून घेवन आमी जिये जय म्हणून देव अपेक्षिता. आनी मोगाचें न्हू देव जावन आसा खाक कुळतीन भरलोलो कणवळ्यान भरलोलो मोगाळ दयाळ
जिवीत दिवचो आमकां राखून सांबाळन पोसचो देव आमकां निरंतरी एका मोगाच्या संबंधांत ताचे लागीं तशेंच ताच्या भुरग्यां लागीं आमी जियेजे म्हणून उलो दिता आनी हे तिगी जण देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो आमकां कशें एकवटान जियोवचें हेंय आमकां दाखोवन दितात. एकवट आयच्या संवसारार आमी पळोवन गेल्यार जायत्या तराचें विभाजन जालां संवसारार वय की न्हय. जायत्या तराचें विभाजन जालां धर्माच्या नांवान भाशेच्या नांवान राष्ट्रांच्या नांवान स्वार्थाच्या नांवान संवसारार जायत्या तराचें विभाजन जालां. लोक एकामेकाक देवाची भुरगीं म्हणलें समजून घेवन जियोंक आजकाल सकना कित्याक म्हळ्यार स्वार्थ आमचे थंय सडला. असल्या संदर्भार पवित्र त्रित्व आमकां शिकयता आमी एकवटान जियेचय. आमी जियेत आसतना खंडीत जावन सुकोवन पडटा. सबारपटी आमी वायट संवय की वळख जाता पूण ह्या संदर्भार आमी एकामेकाच्या गरजांक पावोवन हर एकल्या की देवाचो मोग प्रसार करणं देवाच्या मोगांत जियोंक आमी एकामेकाक आदार दी जाय म्हणून आयची लितुर्जी आयचें फेस्त आम्हा सर्वांक उलो दिता. मोगाचें न्हू आज आमी देवाचो मोग अनुभव करता आसतना जेजूचो मोग आमी अनुभव करता आसतना पवित्र आत्म्याचो मोग आमी अनुभव करता आसतना आमी तांचे शेगून आमचे शेगून जावन घेजय. देवा लागीं तशेंच एकामेका लागीं एक बरो संबंद दवरूंक एकवटान जियोंक कणवळ्यान दयाळ्यान जियोंक तसो देव आम्हा सर्वांक आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आनी आयच्या वांजेलांत सांगिल्लीं उतरां जेजू आपल्या शिसांक सांगी आपोवन म्हणटा वोसा सगळ्या सुवात्यांनी आनी सर्वांक म्हजी बरी खबर प्रगट करा. सर्वांक पवित्र स्थान दिया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वांक पवित्र स्थान दिवन म्हजी आज्ञा पाळूंक तांकां उत्तेजन दिया म्हणून जेजून आज सांगलां. हे मिसांव आमकां सर्वांक आज जेजू दिता आसतना तसोच आदार आमी मागया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवना मुखांतर आमच्या करण्या मुखांतर आमच्या शब्दां मुखांतर देवाची बरी खबर हर एकल्या मनशा थंय प्रगट करूंक सबारपोटी जायते शब्द आमी उसारी जाय म्हणून ना. आमच्या वैयक्तीक जिवना मुखांतर आमी देवाचो मोग ताचें बोगसाणें ताची कृपा ताची बेसांवां वांटून घेवयेत आनी हेरांक देवा थंय आपूण हाडूंक प्रयत्न करयेत. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया भोव पवित्र त्रिंदाद आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं एक जोगतो संबंद दवरन मोगाचो संबंद दवरन बोगसाण्याचो संबंद दवरन हर एकल्या की देवाचो मोग प्रसार करूंक आनी एकवटान आनी माया मोगान जियोंक तसो देव आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमचे दोळ्यां आमी दांकया. जर तर ह्या मिसांवांत आमी सुकोवन पडल्या तर देवाचें बोगसाणें आमी मागया आनी पवित्र आत्म्याचें देणें भरपूर तरान घेवन ताच्या फळांनी आनी
ताच्या देणे आनी बरोवन एक सुडाळ क्रिस्तांव जावन जियोंक जेजूक मानता तसलें जिवन जियोंक तसो देव आमकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया आमेन. एकच देवा देवाक सत्मानता सोर पदवेदार बाबतो सर्गा आनी प्रथमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर वस्तू सोर असणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता देवाचो एकलोच पुतो सोर काळा आदी बापा थावन जल्माला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपजल्लो खरो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्या ससय भासो ताच्या वरवीं सोर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकपार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पौंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवटाचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत्मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन लिप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले देवसभेक सत्मानता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो आमचो मोग करतात आनी आमची मागणी ती आमकां दितात. आमची मागणी आतां आमी देवा समोर दवरया आनी ताचो आदार आमी मागून घेवया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे सर्गीच्या बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र तित्वेतय एकवटून तुज्या मोगाक साक्ष जावंक आनी तुजे परजेचो संतोश वाडोवंक तुजो दैवीक आदार दी म्हणून मागता हांव. जवाब आमचे मागणे आयक. आमच्या भारत देशाच्या राजकीय पुढाऱ्यांनी मोगाचें राज बांदून हाडूंक सर्व लोकांक समान दृश्टीन पळोवंक बरें मौन आनी निस्वार्थी आडलतें चलोवंक कृपा दी म्हणून मागता हांव. आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजीच्या समुदायांनी आनी वाड्यांनी आमी माया मोगाचो बांद बांदून हाडून तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवचो समुदाय रुता करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंतांक बरी भलायकी दी. तांचे कश्ट आनी पिडा सोंसणिकायेन सोसूंक तांकां तुजी कृपा दी. तशेंच एकसुरपणान जियेतल्यांक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी मोग भावार्थ बरवसो आमचे थंय वाडोवन पवित्र त्रित्वे थंय एकवटून एक फळाभरीत जिवे जिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या सर खासगी गरजां पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या सर गरजां पासत आमी मागया. सगळ्या मनशा कुळाच्या गरजां पासत आमी मागया. सगळ्या संवसारात शांती समाधान रास करूं एकवट सदांच आसो म्हणून आमी मागया. सर्गींच्या बापा तुजे उजेर दवरलेली मागणी तूं दयान आयकून घे. भोव पवित्र त्रित्वे परी आमचे मदें एकवट आनी माया मोग सडय म्हणून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
सोपून दिता तुझ्या हातान सोम्या स्वीकार करतो म्हाका मोगाळ म्हज्या थलया हर एक अत्रेक म्हजो आवाज पेटोवन दिता सर्वस मोजें तुका मोगान समर्पिता घे पापा आमच्यो काणिको वुंदो आनी वायन तुका पेटोवचो घे पापा आमच्यो काणिको वुंदो आनी वायन तुका अर्पूचो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसले जाव म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या अदावात सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा आमच्या देवा भावर्तान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचे नाव उचारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेचे देणे पवित्र कर आनी त्यांचे वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेले बलिदान सावंक नरमी येशू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उभारुया आमीन ते सर्वेस्परा दैव भारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया पै अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वपदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ काय दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो प्रिदीन तुवें मनशाक रचलोय निधीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय त्याचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो धलबा तुजी थोर महिमा वाकणतात तांचे संगती आमची ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भोवला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूण सर्गी तुका जय जय पूण सर्गी तुका जय जय बाबा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव सावदी आमकां आमच्या सोमया येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंठो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही मुझे कूड तुमचे पासत समर्पणची
त्याच बरी जेवण जाताच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपली आस सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी ससनीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्था सोखूट प्रकट होया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेशूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिवितांचो उंठो आनी सोडणेचे काळज तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेशूची कूड आनी रेखत सेवतेली आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सरस्पुरा केप्री तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल साल्टन आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सो बरोवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर, तांकां तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पडजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्त संची दया कर मागतां. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जुजे तिसोपती, भगवान दमदता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान विशेष करून आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन, जुजेफ रेनार्ड मेर्स, ब्लेसिड मारिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे स्विडी मार्तीर भाव, ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेशू क्रिस्ता, तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेशू वरवीं, त्याच जेशू संगता, त्याच जेशू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सबद वेदा बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बाबा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वैठांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समेस्त काय आमकां दी. सर्गींचो भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेशू क्रिस्ताची येणे बरोवश्यान अधरेकतलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आखांतांतली वाडय. कित्याक राजभटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेशू क्रिस्ता, तुवें तुजे धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. शेळयाच्या जेवणाक आपेल्यांत ती सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोव ना, पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता, तुज्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता, ये तूं सोम्या परता. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता, तुज्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता, ये तूं सोम्या परता. तुझे घरी येऊन पावला, काळजादार उघडून रावला. तुझे घरी येऊन पावला, काळजादार उघडून रावला. रास तूं करया बिडारा, निवास कर म्हज्या घरा. निवास कर म्हज्या घरा. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता, तुज्या येण्याक राखून रावला. ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता, ये तूं सोम्या परता. दर्शन तुझें घेवंका बायला, वाट तुजी पळेव हांव रावला. दर्शन तुझें घेवंका बायला, वाट तुजी पळेव हांव रावला. रास तूं करया बिडारा, निवास कर म्हज्या घरा. निवास कर म्हज्या घरा. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता, तुज्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता, ये तूं सोम्या परता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेसू सवे पवित्र आत्म्या वरवीं सगळ्या आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी करण्यांनी आमकां ते कांय जाणांक आमी महिमा दिवंक फावो. हे देणे आमकां फावो कर, आमच्या सोम्या जेशूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देव, बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो.
वसून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जय जय धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया. दीस मुदेला आयसो दीस मुदेला आमकां सर्व मेळून गावया गीत सर्वेश्वरा जय जय सर्व मेळून गावया गीत सर्वेश्वरा जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा. मोग केला आमचो मोग दिला आमकां मोग केला आमचो मोग दिला आमकां मोग केला आमचो मोग दिला आमकां काळजांतावून गावया आमी सर्वेश्वरा जय जय काळजांतावून गावया आमी सर्वेश्वरा जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिएक देवा. हालेलुया 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 हालेलुया.